राजकारणाचे वारे खंय व्हांवता, कसली हालचाल चल्ल्यास सगळें कितें निमणे मेरेन गुपीत आसता। पॉलिटिकल पल्स ऑफ गोवा सत्रांत आयज नदर मारिया सांगे तालुक्याचेर। 1999 ते 2017 मजगती 15 वर्सां काय अदीक काळ भाजपान सांगे मतदारसंघात राज्य केलां। पयलीं वासुदेव मेंगांवकर हांच्या माध्यमांतल्यान जाणें 2012 मेरेन मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व केल्लें आनी उपरांत 2012 आमदार आशिल्ले सुभाष फळदेसाय हांच्या माध्यमांतल्यान प्रतिनिधित्व केलां। इतल्या वर्सांचे भाजपाचे राज्य अपक्ष आमदार प्रसाद गांवकारान खंडीत केलें आनी सुमार 1000 मतांनी फळदेसाय हांचो पराभव केलो। काँग्रेसीच्या सावित्री कवळेकर हांच्या आव्हानाक पेलत गांवकर हांणी स्वता 5000 विशम मतां मेळयलीं। 2017 भाजपा आडचे वारे सुभाष फळदेसाय हांच्या आंगलठार आयिल्लें। 2022 सुभाष फळदेसाय आपलें सीट परत मेळोवपाक गुंग आसा। गांवकर आतां तृणमूल काँग्रेसा बरोबर आसा। तांणी तशें अजून औपचारीकपणान पक्षांत प्रवेश केलो नासलो तरी ते तृणमूल पक्षाचेर वेंचणूक लडपाची अपेक्षा आसा। मात मदींच प्रसाद गांवकर राहुल गांधी बरोबर दिल्लीत दिसपी एक फोटो पळोवन जनते मदीं दुबाव तयार जाला। ह्या विशीं नेमके गांवकर हांचें फुडलें पावल कशें आसतलें हें अजून स्पश्ट ना। राज्यांत तृणमूल काँग्रेसीचो प्रवेश जाय मेरेन पयलीं काँग्रेसी बरोबर आशिल्लो गांवकर काँग्रेसीत प्रवेश करपाच्या तयारेंत आशिल्लो, पूण टीएमसीन ताका बरी ऑफर दिल्या। पक्षाच्या प्रचार मोहिमेक गरजेक लागपी निधीची गरज टीएमसी ताका दिवपाक शकता। हाचो अर्थ असो आसा ह्या मतदारसंघात काँग्रेस खऱ्या अर्थान कमकुवत जाल्ली आसा, कारण 2012 युरी आलेमांव ही जागा जिखपाच्या खूब लागीं आयिल्लो तेन्ना खासा भाजपा विरोध आसूनय ताचो सुमार 400 मतांनी पराभव जाल्लो। जीण आतां वेगळी आसा, खणकाम थांबलां आनी उमेदवारांची पयशे मोडपाची क्षमता कमी जाल्या आनी ह्या मंद काळांत लोकांक स्वता सावरपाक सोडिल्लें आसा। सैमान गिरेस्त आनी विविधपूर्ण आशिल्ल्या ह्या मतदारसंघात नेत्रावळी तशेंच आदले खेडे गांव आसा, घरां आसा जंय अजूनय कनेक्टिविटी, सुरळीत उदकाची, विजेची पुरवण सारकिल्ले प्रश्न ह्यो अजूनय समस्या आसा। दर्यादेग आसूनय पयस आशिल्लो हो मतदारसंघ कडेक एकटो उरला। मात ह्या मतदारसंघात जें कितें आयज गिरेस्तकाय आसा ती ताका सैमाच्या किमतीचेर गावल्या। ह्या मतदारसंघात वेंचणुकेच्या रिंगणात देवपाक राखी नायकूय इत्सूक दिसता, जी पयलीं शिवसेना पक्षांत वावुरताली। हालींच तिणें काँग्रेस पक्षांत प्रवेश घेतला। प्रसाद गांवकर आनी काँग्रेसीचो उमेदवार हांच्या मदीं जावपी मतांची विभागणी भाजपाच्या नव्या लढायेक फायदेशीर परिस्थिती निर्माण करपाक शकतली काय ह्या फावट तृणमूल काँग्रेसी कडल्यान भरपूर निधी घेवन गांवकर फाटल्या फावटी केला ते दाखोवपाक आनी काँग्रेस भाजपा हांचो दोगांचोय पराभव करपाक शकतलो काय हो प्रश्न आसा। जशी जशी वेंचणूक लागीं येतली तशे तशे लोक जाहीरपणान सांगपाक लागतले ते कोणाक तेंको दिता तेन्ना कांय प्रमाणात चित्र स्पश्ट जातलें। ह्या विस्तारीत मतदारसंघांतल्यान बऱ्या फुडारपणाक डोस मेळपाक शकता। खासा फाटल्या वेंचणुकांनी भाजपाक मतदान करूनय ग्रामीण भागात व्हडलोसो बदल जाल्लो दिसना। पावणी करून खणकाम परत सुरू करपाचें मुखेलमंत्री सावंताचें आश्वासन ह्या फावट भाजपाक मदत करतलें काय हें आश्वासन फाल्स वतलें।